पुलसादेर सगळे मिडियाक देवकर म्हणटा उतरां तुमी येयले म्हणून आनी हांव काळजांतल्यान म्हगेले बाळाले क्रिश्चन सीख लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हगेले नावेलीचे मोगाच्या लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक चर्चिलाले मांक बाळाले लोकांनी तेन्ना पॉलिटिक्सान येयले तेन्ना 1885 आज पासून म्हाका सांबाळ्ळो आनी जेन्ना म्हगेल्या उतराचेर आनी तेमगेल्या उतराचेर हांव सुद्दां आयिल्लो आहा तेन्ना म्हगेल्या लोकांक कितें करपाक जाय केन्ना कितें सांगिल्लें जाल्यार हांवें केन्ना ना म्हणलें ना. आनी ज्या पर्यंत आज पासून हें निमाणें म्हजें इलेक्शन लोकांनी म्हाका सांबाळ्ळा, लोकांनी म्हाका वोट दिला आनी हेका लागून हांव काळजांतल्यान नावेली लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच म्हगेले चोडा मोगाचे बाणावलेच्या लोकांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भाशेन गोंयच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. TMCचे पार्टीचेर फेथ दवरलो, चर्चिल आलेमाचेर तुमी फेथ दवरलो आनी चर्चिल आलेमाचेर फेथ दवरून आज आमकां तुमी वोट दिला, हेका लागून देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो पॉयंट, हांव सगळे जे कोण कॅन्डिडेट बसले खंयचे पार्टीचे तांचे लागीं मागता तेन्ना तुका खबर आसतली एक टायमाचेर चर्चिल आलेमान हे वोटींग मशिनाचेर स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना BJP हिंगा सरकार घडोवन हाडलो आनी आमचो तेन्ना काँग्रेसचो सरकार पडलो तेन्ना हांव काँग्रेसी आहलो. तेन्ना हांवें सांगलें हांव नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींत इलेक्शनाक पडना, म्हाका लोकांनी वोट घाला पूण म्हाका हेजे मशिनाचेर उडयले म्हूण वोटींग मशिनाचेर. जायते जाणां तुमी आशिल्ले आनी तेजे उपरांत म्हाका थोड्यांनी इग्नोरंट म्हणलो. उपरांत जायते जाणांक कळ्ळें हिंदी लेवलाचेर हिंदीचो लोक सुप्रीम कोर्टांत हायकोर्टांत वचपाक लागलो. जायत कडेन मशीन दवरली, जायत भाशेन जालें आनी मागीर कळ्ळें चर्चिल उलयता तें सारकें म्हणून. आनी उपरांत एक पार्लमेंटांत लॉ हाडलो लोकसभांत 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी 2019 एडिशन जनरल इलेक्शन जेन्ना 2019 तेमी वोटिंगाचेर व्हीव्हीपॅटाचेर एक पेपर ऑडिट केलो. तेन्ना पयलें वोटींग करता आसतना पेपर आसनासलो, पेपर ऑडिट केलो आनी तेमी कितें म्हळां इट ऑर व्हेरीफाय इज अ मेथड ऑफ प्रोवायडींग फीडबॅक टू वोटर्स युजींग ए बॅलटलेस वोटींग सिस्टम. युजींग ए बॅलटलेस वोटींग सिस्टम म्हणजे आमगेर पळय बॅलट हाडले तें बंद जालां कित्याक चड टायम वयता म्हणून आनी ताका लागून हें मशीन पळय काडलें. हें मशीन काडटा आसतना जापनीसान काडलें. पयलें मशीन जापनीसान काडलें. जापनीसांनी तें मॅनिपुलेट जाता म्हूण बंद केलें. आज आख्खे वर्ल्डाक तें बंद केल्लें आहा. तिनूच कंट्री आहा, एक आमगे हिंगा, एक इंडोनेशिया आनी एक खंयची कंट्री आहा. तिनी कडेन आहा हें. आतां
हांव मागतां सगळे पार्टी कडेन आनी सगळे जे पडले इलेक्शनां बसले ते कडेन जर तुका दिसता आपण जिखत म्हूण जाल्यार तुमी ह्या मेशिनाचेर रावपाक जायना, मागपा जाय इलेक्शन कमिशना कडेन जो पण बॅलटलेस वोटींग सिस्टम पळय येयला तो पेपर येयला तो पेपर कावंट करपाक कितें दिसत जाल्यार जेन्ना इलेक्शन कमिशन म्हणटा तीन मशीन न्हू सगळी मशीन चॅक करपा पडली. आय वॉज गॉट अ डावट ओलोवा गोवा म्हाका डावट आहा, म्हाका ओलोवा गोवा डावट आहा मशिनाचेर. कारण 4 दीस 5 दीस जाले आवाज जाता की मशिनां सेट करपा येयले म्हूण. ताका लागून म्हागेलो एकूच प्रॉब्लेम आख्खेच जे कोण इलेक्शनाक बसल्या आनी दिसता आपण जिखत म्हूण आनी तरी कितें प्रॉब्लेम जालें तेमी इलेक्शन कमिशनाक बरोवपाचें, तेमगे पार्टीन बरोवपाचें वो जण एकल्यान बरोवपाचें की आमकां सगळीं मशिनां जो पेपर पडला जो बॅलटलेस वोटींग सिस्टम जो पेपर पड तुका आतां वोटींग जालें म्हणटा वोटींग केलें की ना तुका तो दिश्टी पडटा तो मागीर सकला पडटा तो पेपर चेक करपाक. नॉट ओन्ली 2 मशीन or 3 machines, ऑल मशीन्स या. सो तो सगळो पेपर कावंट केलो तेन्ना तुका सारको सिस्टम कळटलो. अदरवायज स्टील इज अ डावट. सो हांव मागता सगळे पार्टी कडेन सगळे कॅन्डिडेटा कडेन, कित्याक सगळे कॅन्डिडेट बसले ते आपल्याक जिखपाक. सो कोणूय जिखो कोण पिड्यार जावं तिजो प्रश्न ना, पूण जिखतलो मनशाक पिड्यार करप सारकें ना. ताका लागून म्हाका दिसता हो सिस्टम उजा करपा जाय आनी हे मानी करपाक इलेक्शन कमिशनाक दिवपा जाय. इलेक्शन कमिशनाक सिस्टम दिल्यार 3 मशीन चेक करपाक, 3 मशीन न्हू टोटल मशीन चेक करपाचें. तें तो पेपर तर सिस्टम तर तुका कळ्ळो तुका तेजें कळटलें तूं सारका व्हरोंक जालो. टायम गेलो जाल्यार प्रॉब्लेम ना, 5 दीस जावं 10 दीस जालो इज नो डावट. हांव बरयतलो लेटर बरयतलो, हांव लेटर बरयतलो मेळटलो प्रधान पार्टी सांगतलो बरें म्हणून. सी हांवें तुमकां सांगलें लास्ट टायम तेन्ना हांव म्हजे बरें मनीस येयल्ले आनी मनशान म्हाका दाखयल्लें ते अबावट 100 मिटरांची भायर वता आनी हांव येता आनी चोय म्हणटा मशीन आनी जाता तें व्हीव्हीपॅट पळय आहा तेजें करपा जाता देर नो डावट. पूण व्हीव्हीपॅटाचे पण पेपर घायला तो सकला पडा तो करूं जायच ना तें कडेन तो जायच ना. आय ते कोण ते मागीर कोडलें मरे कोण ते कोडलें मरे मागीर तुका हांव कोण ते सांगना न्हू. वाय वॉन्ट टू टेल एनीवन लोकांक कितें कोटलें हांव कितें सांगतलो तुका. इट इज माय फिलिंग्स एंड माय सजेशन आनी हांव केन्ना कितें सांगता तें रॉंग जायना. कित्याक फाटल्या दिसांनी तुका हांवें आपयल्लें CMP आनी CRZ जे पळय सँड दिवन कितें दाखयल्या तें रॉंग म्हणून. आतां तुमी येयल्लें गासोले प्रेस आनी हें तरी सँड दिवन दाखयलें जाल्यार आमकां दोयरो बंद जातलो वचपाक. लोकांक गेले दोयऱ्याक वचपाक मेळपाना आनीक लोकांक शेक घालपाक मेळपाना, रांपोण दवरपाक मेळपाना. अमकी एरिया तुका बँड आसतना इवन तुका दोयऱ्याक वचपाक देखून दिवपाना लोकांक. आनी जें आज मानून घेयलें सगल्यांनी आज मानून गेलें ना की चर्चील केन्ना कितें उलयता तें म्हगे एक्सपिरियन्साचेर उलयता. जेन्ना तुमकां खबर आसतली त्या टायमाचेर आवट ऑफ द 40 MLA चर्चिल एकलो सांगपी सिदी नायक म्हणटा तेका मर्डर म्हणून आनी 39 MLA आसताले म्हाका प्रेसूय आसताले ओके सांगता काय म्हणून ऑलरेडी हें केलें म्हणून ते सुसायड म्हणून. आनी हांवें तेन्ना चीफ मिनिस्टर जेन्ना प्रमोद समाधान सांगिल्लें तूं तुजें कित्याक घेता काय म्हूण हें आनी तूं आनीको रिवायज कर म्हणून ताणी केस रिवायज आनीको हें केली. आज कितें जालां मर्डर म्हणून सांगिल्लें ना
आज हिंगा पळय एमी तेमी डिक्लायन केला म्हणजे 146.06 हे सेंडून गेले ते डिक्लायन केल्या कित्याक हे जेन्ना तरी म्हणली जाल्यार आज दोयलो सगळ्या लोकांक वचपाक बंद जातालो शेक घालपाक बंद जातालो राबोवन धरपाक मेळनासली आनी हो सगळो प्लॅन आसलो तो कोल हाडपाक सो कोल हाडपाक दिवपाक जायना आमी गोंयां जे देवान आमकां एक बरें नॅचरल हें दिलां गोंयां हें केलां एक ब्युटी दिल्या ती ब्युटी आमी पिड्यार करपाक जायना सो ताका लागून हांव सांगता जेन्ना आमकां आनी पोल्युशन नाका जेन्ना डेली हे भाशतात त्या पोल्युशन नाका आमी आज बरे भाशेन आगो संवसाराक लोक धांवन येता आमकां सो ट्युरिजम बंद बी करपाक जायना एक मायनींग बंद जाला कितून लाख लोक त्रासान पडा खबर आहा आनी आमी ट्युरिजम जरी बंद जाल्यार बी कशें सो हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन तुमी जेन्ना चर्चील कितें उलयता तेन्ना लास्ट टायम जेन्ना हांव इलेक्शनाक पडलें तेन्ना नावेली वालाक हांवें पडलें तेन्ना हांवें तेन्ना सांगलें हेजेर मिशनाचेर उडयलें आमकां लोकांक उडयलें म्हणून तेन्ना तुमी आसताले सगळे प्रेस सगळे आसताले आनी म्हाका इग्नोरंट म्हणलो आनी उपरांत सगळे आख्या संवसारा लोकांनी मानून गेले इंडिया लोकांनी मानून गेले खरेंच व्हीव्हीपॅट हें जाता म्हणून मशीन हें जाता म्हणून आनी आज हांव सांगता जे पार्लमेंटान डिसिजन घेयलें ते प्रमाणे तो पेपर पळय घातला बॅलट पेपर पळय घातला तुगे वोट घाल तो वोटात तो पेपर सकला पडा ते पेपराचेर कावंट करपाचें कोणाक तुबाला आनी म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनरान दिवपा जाय सगळीं मशिनां नॉट ओन्ली 3 दीस इज माय डिमांड टायम वचो पूण इलेक्शनाक तुका तितलो लोकांनी इतलो टायम काडा इतले म्हयने हें केले आपल्याक सगळ्याक जेन्ना लोकांक वोट घायला सो लोकांगे वोट नव्यार करपा जायना न्हू लोकांक वोट घायला पूण लोकांक फुडयत न्हू आनी मुगोडे हांव तुका सांगता आज तो मेला पारेकार मुगो एक्सेप्ट जावन गेला तें एक्सेप्ट जावन गेला देखून हांव तुका सांगता तुमकां हें एकूच सिस्टम जो कोण जे कॅन्डिडेट बसला कितले 200 आहा 150 आहा जण आपलो जिखपा म्हूण बसला दिसता बाबा जिखपाचो कित्याक तो डिफिकल्टी आहा तेणें तेन्ना मागपाचें डिमांड करपाचो आपल्याक सगळी मशीन चॅक कर दीस इज माय हें कित्याक लोकूय हॅपी जातालो कित्याक लोक लास्ट टायम हांव जाणा हांव पडले तेन्ना आयले लोक सगळे मुंबई रोडा सगळे वकार मुगो आय सगळे मुगोडे आयको लोक म्हणटाले कितको जालें मागीर लास्ट टायम म्हाका पारेकारान सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें तें कितें जालें तें देखून हांव सांगता तुका चर्चील म्हणटा जितास पुसा मरे कितें सांगत न्हू तुमकां कळटलें हांव मोत्रीच समज उगड आसले तुमी सगळे कित्याक देवान एक म्हाका गिफ्ट दिलें न्हू म्हाका जेन्ना खंयच्या कामाक न्हू चोय जेन्ना हांव फाटल्या दिसांनी खंयच्या धर्माचेर कोण येयलो हांव सारको पिसो जावं हिंदू धर्माचेर येयलो हांव सारको पिसो कोण मुसलमानाच्या धर्माचेर हांव पिसो मुगे धर्माचेर हांव पिसो कित्याक आमकां संवसारांत देवान आमकां रचल्या देवान आमकां आज पासून दवरल्या फाल्यां हांव आसतलो आसपाना तुका सांगपा जायना सो मुगेले एक्सपिरियन्स प्रमाणे जेन्ना एक कॉन्स्टिट्युशन आहा त्या प्रमाणे आमी खंयच्या धर्मान टच करपा जायना आनी एक कामा लागून म्हाका खंयचे अधिकाऱ्यांनी केन्ना कांय एक दिवं ना तूं हें कर तें कर म्हूण मुगेले म्हाका मुगे वचोच कोण सांगता त्या प्रमाणे दा विन्सी कोड पिक्चर पळय म्हणटा तें हांवें कित्याक बंद केलें कित्याक मुगे देवाचें मुस्कूर जाय म्हूण हांवें केलें ह्या हॉलांत वच जागो जालो ना हांवें केलें गोंयां म्हाका कोणें अधिकारान सांगिल्लें ना जेन्ना इगोर्ज म्हळी तिका हेणें केजरीवालान दिली ते इगोजेक म्हाका अधिकारान आपयलें ना हांव गेलां एज पर मुगे फिलींग म्हाका मुगे धर्माचेर हांव मुगे फिलींग जेन्ना तिंगा बाजरांग दलान तेंगे फ्लॅग काळी हें गेली मुसलमानांनी तिंगा हांव गेलां तेंगा सोडपा तिंगा सी वॉट आय एम सेईंग धर्माचेर जेवणाचेर ह्यो वस्तूंचेर आमी येवपाक जायना जोणेकला खावपाक तें वचपाक जाय तूं चोय चोवपाक गेल्यार इंडिये कितको लेवलाचेर तुमी बीफ एक्सपोर्ट करता कितलो बीफ एक्सपोर्ट करता आनी तुमी लोकांक थिंग बोंबे तुका एक मासा करून खावपाचें ना तूं माता तूं एक्सपोर्ट करपाक पयशे जाय म्हणून तूं माता आनी तूं खावपाचें ना सो हें हिंग कित्याक जालें ना हिंगा आमी स्ट्रॉंग आहाय म्हणून जालें ना
न्हयकार मेळपा ना आमकां बिफाबक. सो ताका लागून हांव कितें सांगता, जेन्ना हें कॉन्स्टिट्युशन हें बायस्पा भायर गेल्यार पयस खबर तुमी चयली आसतली. जे तामिळनाडू हिंगा केरला, जे हिंगा आमचे कर्नाटका जे पळय कर्नाटका पळय ते दीस पळय 20 फूट जेजूची इमाज, जेजूचो हें पळय उडयला. आज म्हाका दिसता हें आनी हिंदीक मुखार बरें पडना. आज तूं खबर आयकली आसतली, गाल्फाक जे हिंदू हे मुस्लीम भाव आहाय ते आतां म्हणटाय हिंदुवांक थिंगा रावपा जायना. मागीर अशें करून जावपाक जायना. हें आमी फाटल्या दिसांनी रिपब्लीक डे सेलिब्रेट केला 73 years. 6 वरान सेलिब्रेट केला तुमी. आनी ती रिपब्लीक डे घेवपाक लाखान लोक मेल्लो आहा. हें फ्रिडम घेवपाक आमकां डेमोक्रेटीक कंट्री म्हूण हाका संवसार जाणा. डेमोक्रेसी आहा आमची कंट्री, पूण ही डेमोक्रेसी ना आसना. आतां चड करता, चड मुखार वयता. ताका लागून हांव मागता जेजू कडेन, देवा कडेन, सायबा कडेन, दमबाबा कडेन, सगळ्यां कडेन, तुमीच ह्या मनशाच्या तकल्यांक घाला. पिसफूल आमी या. आमी संवसारांत रावपा आयले ना कोण, मतलेच, पूण फोर्सान मारपा जायना कोणाकूच. सो टायम येयलो ती वचपा जाय. सो हांव मागता सगळे म्हणजे गोंयकार भाव भयणां लागीं चर्चील तुजी बरो आहा. चर्चील आज पसून खंयच्याय धर्माचेर तर कितें प्रॉब्लेम जालें हांव सदांच आसतलो सगळ्यां बरोबर. देव बरें करूं. मिटींग जालें न्हू आनी तूं इलेक्टेड म्हणून हें जालें ते नंबराचेर जाल्यार तूं बॅलेट पेपर कावंटिंगाक मागतलो. कित्याक मागता हांव जालें जाय म्हाकाच ना एलेक्ट जाल्यार कितें मागता हांव. दुसऱ्या जाल्यार म्हाका दी. अरे हांव एलेक्ट जाल्यार कित्याक मागतलो. कोणूय एलेक्ट जाता मागतलो कित्याक. एलेक्ट जाल ना ताका दुबो आहा ना पण जावपा ताका म्हाका दी. येस, दीस इज द ओली आय एम आस्किंग. अरे लास्ट टायम चोयलें ना रे. लास्ट टायम सगळे आमी हांव पळो वालांगा पळय आनी कोण पळय आनी 3 जाण ऑल्टर बॉयज येयले तेन्ना आनी सगळे प्रॉब्लेम जालें. सिस्टम गेलो कोण केलो तो म्हाका पारीकार सांगून गेलो न्हू. तें सांगून कित्याक फायदो ना, तो मेलो. सो तुका लागून सांगत तुका हांव जेन्ना आतां देखून म्हाका हे जे डावट आहा म्हणटा कितें सगळे आवाज जाता सगळे टाका 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 तूं करपा जाय आवाज जाता देखून सांगत तुका. सो आवाजाचेर कोण ते मागीर कोण तें कितें सांगपा जाय. हांव जाणा एक पार्टी एक सीट पास येना चल. दोन पार्टी एक सीट येना. एक पार्टी एक सारके व्हडली पार्टी एक सीट येना चल. ते मागीर कोण कोण मरे. फुडल्या इलेक्शनाक आमी सांगलें मरे तुका टीएमसी नासतना मांगो सरकार जातलो. कोणाक जातलो सरकार. अरे हाव आय कॅन गो माय फ्रेंड अनलेस माय पार्टी कॅनॉट से. पार्टी आहा न्हू गेली. हां ताका मागीर लोक सांगत ते पार्टी करपा पडटलें. लोक सांगत ते म्हणून करचें पडटलें. लोक आनी पार्टी सांगत ते करपा पडटलें. पार्टीक रिस्पेक्ट दिवपा जाय. लास्ट टायम हांव पार्टी रिस्पेक्ट दिवन गेलो ना हांव इश्यूबेजाचेर. सो मुगेलें खूब प्रॉब्लेम म्हणटा तें आज सरकार जावपाक सेक्युलर गव्हर्मेंट जावपाक चान्स आहा. आज सेक्युलर गव्हर्मेंट जावपाक चान्स आहा. आनी तो चान्स आहा. तो चान्स कितकोन घेवपाचो हांवें सिस्टम दिला. जेन्ना तो चान्स ना करपाक हें व्हीव्हीपॅट म्हणटा तें ट्राय करता. आज सेक्युलर पळय जे कोण आहाय ते पाट्यांनी स्ट्रॉंग धरपाचें. This is my feelings.